Logarithm lesson for the class 9th. In this video we will see write down the characteristic for the following numbers. Okay, so I mean already in my last videos पहिले how to write the characteristics. So तुमका हा क्वेश्चन येलो जाल्यार for 1 marks येतलो. So हांगासर आमका खबर आसा की characteristic जर बरोवपाक जाय जाल्यार आमका पयली तेजे कितले digits दिले ते पळोवपाक जाय before the decimal. So हांगासर कितले digit आसा 2 digit आसा. Okay, so आम्ही 2 डिजिटांसून कितें करतले सबट्रॅक्ट 1 करतले मीन्स 2 डिजिट आसा मायनस 1 करतले आन्सर कितलो 1. सो कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ 58 कितलो येयलो 1. सो हांगासर सेकंडान पळया सेकंड क्वेश्चनान पॉइंट डेसिमलच्या पयली कितले डिजिट आसा 3 डिजिट आसा. सो आम्ही मायनस 1 करतले. सो आन्सर कितलो येयलो 2 डिजिट. ओके, नेक्स्ट जो आसा पळय तुमकां जेन्ना 0 दितले आनी कॅरेक्टरिस्टिक सांगतले तेन्ना 0चेर फोकस करा. 0 कितले आसा टोटल 5 आसा. सो बार 5 बरयतले. नेक्स्ट क्वेश्चनान पळय जेन्ना अशें क्वेश्चन गिवन आसतलो मल्टिप्लाय बाय 10 रेज टू मायनस समथिंग कितें आसूं तो. आता ह्यो जो आसा नेगेटिव्ह फॉर्मान आसा सो तो डायरेक्टली तोच नंबर बरोवप बार 12. जर प्लस असलो जाल्यार आन्सर 12 बरयतले. आता मायनस आसा म्हणून तुमकां बार पुट करपाचो पडलो. आणि लास्ट सी हियर. ओके, सो हांगासर पळय पॉझिटिव्ह आसा सो डायरेक्टली तुमची कॅरेक्टरिस्टिक कितली येतली 9 येतली. ओके, सो हे कॅरेक्टरिस्टिक व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे लॉग लेसनान तुमकां जे इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक आणि मेंटिसा हे जर कळोंक ना जाल्यार तुम्ही फुडली जी प्रॉब्लेम्स आसा ती सॉल्व करपाक तुमकां डिफिकल्ट वयतली. ओके, सो टू गेट अ मोर आयडिया अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा जाल्यार म्हणजे जे व्हिडिओज आणि शॉर्ट क्लिप्स केले हांवें रिलेटेड टू लॉग लेसन ते रिफर करायचं. ओके, सो द डेसिमल पॉइंट इन द प्रॉपर पोझिशन सो दॅट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ. ओके, सो हांगा 4 डिजिट नंबर दिला आणि त्याची कॅरेक्टरिस्टिक कितली येवपाक जाय 1 येवपाक जाय आणि ह्या 4 डिजिटान आमकां डेसिमल पॉइंट पुट करपाक जाय इन सच अ प्लेस सो त्याची कॅरेक्टरिस्टिक 1 येतली. ओके, सो तुमकां कॅरेक्टरिस्टिक्सचो फॉर्म्युला खबर आसतलो सो n-1. ओके, सो n-1 म्हटल्यार कितें n म्हणजे डेसिमलाच्या पयली कितले नंबर आसतले पळय ते नंबर. सपोज हांगासर एक्झाम्पल 2 5 3 4 दिला. आता हांगासर डेसिमल आसलो जाल्यार डेसिमलाच्या पयली कितें आसतलो नंबर 1 आसतलो, 1 डिजिट आसतलो. सो हांगासर 1-1 येतलो. ओके, सो हे जस्ट एक्झाम्पल दिता तुमकां पळयात 2.534. सपोज हांगा डेसिमलाच्या पयली 1 डिजिट आसा जाल्यार हांगासर 1-1 घेवप. आन्सर कितलो कॅरेक्टरिस्टिक येतलो आमचो 0. सपोज 25.34 सो डेसिमलाच्या कितले पयली नंबर आसा 2 आसा. सो n म्हणजे 2 डिजिट आसा -1 सो कॅरेक्टरिस्टिक 1 येयली. सपोज 253.4 सो डेसिमलाच्या पयली 3 डिजिट आसा. सो 3-1 कॅरेक्टरिस्टिक कितलो येयलो 1. ओके, सपोज जर हांगासर 40 दिला सो कितले डिजिट जाले 4-1 कॅरेक्टरिस्टिक 3. सो अशें ते कंटिन्यू वयतले. सो आमकां हांगासर कॅरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी तुमकां 1 बरय म्हणजे ऑलरेडी आन्सर दिला हांगासर. सो पॉइंट खंय येतलो इन सच अ प्लेस सो दॅट तेजी कॅरेक्टरिस्टिक कितें 1 येवपाक जाय. सो आता हांगासर आमी 1 येतले जाल्यार खंयसर प्लेस करतले हे आन्सर जे इतलेच आन्सर बरोवपाक जाय सोल्युशन. ओके, 76.18. सो हांगा कितें पॉइंट येयलो कितले डिजिट पयली आसा 2 आणि कॅरेक्टरिस्टिक बरयतले आमी कितें करतले -1 करतले. सो 2-1 1 येयलो. सो हांगासर 3 येवपाक जाय म्हणजे हांगासर खंय पुट करतले पॉइंट 27.0. ओके, सो हे सोल्युशन तेजे. सो चारांसून एक कळलो. आता जेन्ना बार आसतलो बार कितले नंबर आसतले तेन्ना डायरेक्टली 0.0 कितले नंबर दिला बार 3 दिले आणि एक 0 ऍड करा. बार 4 दिल्लो आणि 2 0 ऍड करतले. सो आन्सर 5612 येतलो. सो हांगासर 21540 ओके, सो हांगासर तुमकां डेसिमल पुट करतना खंय करपाक जाय हांगासर. सो डिजिटाच्या पयली कितलो नंबर आहा 1 1-1 0. मागीर हांगासर बार 3 आसा सेम वे 0.004024. ओके, आणि हांगासर कितलो 2 सो 8217. सो 2 म्हणजे हेजर प्लेस करतले 3. सो हांगासर 3 डिजिटाच्या पयली -1 येतलो. हांगासर एक लॉग दिला आणि तेजी व्हॅल्यू दिल्या तुमकां हांगासर. ओके, सो आन्सरय तुमकां फायंड आउट करून दिला. फक्त आता तुमकां आनीक लॉग दिल्या पळय तेजी तुमकां कॅरेक्टरिस्टिक काडपाक जाय. ऑलरेडी तुमकां मेंटिसा नंबर दिल्लो आसा. ओके, सो मेंटिसा आमकां खबर आहा फर्स्ट 4 टर्म्सान कन्वर्ट करून मागीर आमी तो विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फायंड करतले. हांगा ऑलरेडी तुमकां दिला ह्यो मेंटिसा नंबर 7588. सो हेजे आन्सर पळयात कशें येतले. सो कॅरेक्टरिस्टिक कितें येतली हेजी. सो हांगा 1 डिजिट आसा म्हटल्यार 1-1 सो कितें येतलो कॅरेक्टरिस्टिक 0 आणि मेंटिसा ऑलरेडी दिल्या कितें 0.7588. सो हेजे आन्सर कितें येतले लॉग ऑफ 5.738 इक्वल टू 0.7588. ओके, इतलेच फाइंड आउट करपाक जाय. हांगासर पळयात कॅरेक्टरिस्टिक 3 डिजिट आसा म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक कितली जाली 2 जाली. सो 2 पॉइंट बाकीचे आसा तशेंच एज इट इज बरयात 7588. ओके, मागीर नेक्स्ट हांगासर पळयात 0 कितले दिल्या 1 2 3 4. ओके, सो हेजे आन्सर कितें येतले बार 4.
कितले 0 दिला ते 12 बरोबरचे पॉइंट आणि 5738 कितें 7588 हे आन्सर असतले. ओके, स्टार्टिंग अशें बरोवन इक्वल टू घालून आन्सर बरोवपाचें. हेजो कितले लॉग येतलो पळय, कॅरेक्टरिस्टीक कितली येतली 2 आसा म्हटल्यार आन्सर कितलो येतलो 1 पॉइंट आणि 7588. ओके, सो ह्यो जालो 5738 आता एंटीलॉग दिला. आता हे दिला तुमकां आणि हे फायंड करून सांगला म्हणजे हेजे ऑलरेडी तुमकां ही व्हॅल्यू फायंड आउट करून दिल्ली आसा. सो हांगासर एंटीलॉग बरयतले जाल्यार काय बरयतले कितले बार 2 आसा म्हटल्यार 0 2 0 येयले आणि व्हॅल्यू ही आता तुमकां दिला म्हटल्यार हेजी ही व्हॅल्यू बरोवपाक जाय. कितें येतली 5738. सो हांगासर तुमकां कितें दिला 3 दिला कळ्ळें. सो हांगासर एंटीलॉग 3 दिला. सो 3 तुमी कितें करतले +1 करतले आणि 7588 तुमकां खबर आसा कितलो 5738. सो एंटीलॉग 3 + 1 4. सो 4 डिजिट जावन पॉइंट दिवप. ओके, सो असो आन्सर येतलो. सो 4 डिजिट जावन जर पॉइंट घालपाची एक्चुअली गरज ना. सो 4 डिजिट तुम्ही डायरेक्ट बरोवंक शकता. आता हांगासर 2 दिला सो +1 करतले. सो 7588 कितलो आन्सर 5738. सो 2 + 1 3. सो 3 नंबर जावन म्हणजे 3 डिजिट जावन तुमकां डेसिमल दिवंक जाय. सो हेजो आन्सर कितलो 573.8. ओके,